सौम्या भक्तीनामी जमल्या भेटोच्या कामकाज बलिदान दयेन आमकां तूं फावो करदल्या घेवच्या तुजें दैवीक वरदान सर्गी मानान आमकां तूं पोसता उंड्या वायनान तूं कास्तू दिता जिविताक आनंद दुस्कता तुजे थंय आमकां एकवटायता तुज्या नांवान सौम्या भक्तीन आमी जमल्या भेटोवंक आमकां जावं बलिदान दयेन आमकां तूं फावो करदल्या घेवच्या तुजें दैवीक वरदान देव बरी सांज दिवन तुमकां सुमेस्तांक आनी ह्या मिसाक तुमकां सुमेस्तांक हांव मोगान स्वागत करतां आयच्या मिसाचें तेसावां हे प्रिय आसात देबादीन जॉन कुटिनोच्या आत्म्या बसो तुमी स्वेटयतात जसिंता डिसोजा मदर तेरेजा वाडो आनी तशेंच हें मीस आमच्या फिरगजेच्या सर कुटुंबांच्या इराद्या बसत जावन आसतलें देखून आमच्या सर कुटुंबां बसत आमी मागया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सौम्या जेजू क्रिस्ताचे कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसो तुमचे सगळे आसो. मोगाच्यानो साद्या काळाचो 15व्या आयताराची देवस्तुती संभ्रमूक आमी सांगाता जमल्या. आयची देवस्तुती आमी देवाच्या उतराची सकल जाणां जावं आनी धाराळपळ जोडोवंक आपोवणें दिता. देवाचें उतर देवाचो शब्द मनीस जाल्लो जेजू आमचो स्वामी देवाच्या उतराक म्हणजे जेजूक आमची प्रतिक्रिया कसली देवाची खुशी करचे तसली वा देवाचो ताळो निराकरसूंची बरी प्रतिक्रिया बरो आनी यथेश्ट फळ दिता. ही विसण करूंक ह्या मिसाच्या बलिदानान देवाची कृपा आनी मजत मागोवन घेवया. देवाचें उतर बोळादीक आनी फळादीक आनी ह्या उतराक जर तर आमी पोस केलो जाल्यार त्या उतराचो आनी ताका जाय पुरतो आमी सांगात दिलो जाल्यार आमी जायतें फळ काडटले. आज जेजूचीं उतरां हे परी आमकां येतात. तशें आसतना जेजूचें उतर देवाचें उतर आमच्या जिवितांत फळादीक जावचें बरी आमी प्रयत्न करूंक आसा आनी तशेंच आमी मागोवंक आसा. तर देवाचें उतर आमचें तें फळ काडचें तसलें जावं दी म्हूण मागया. हें मिसाचें बलिदान आमी फावते भेटोवचे खातीर आमचीं पातकां वळखून घेवन सांगता म्हणया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारुणांनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बडो अपराध. ह्या पसत घेवन सदांच संवकार मेरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमचीं पातकां मुगसून आमकां सस्तनाच्या जिविताक पावों. आमेन. सौम्या काकूत कर सौम्या काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सौम्या काकूत कर सौम्या काकूत कर.
महिमा 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 देवा उसर्गी आणि शांती त्याच्या इष्टासरी सर्वेश्वरा देवा सर्गीजाराया सर्पोद्वेदार देवा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाचता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकलता सौम्य जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकट्या स्फुता सोमिया देवा देवाचे शेळे तो संसाराचे पाप काढताय आमचे कातूत तू बापाच्या उज्ज्वल बसताय आमचे मागणे मानून घे किता पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू Krista एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थूया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा वाट चुकलेल्यांक तुझ्या स्वताचो उजवाडतून दाखयताय आणि जिविताच्या रस्त्यार परतून हाडताय. आमचे जिणेचे सालींत ख्रिस्ती बवार्थाचेर आडवेता तें पयस करूंक आनी हो बवार्थ थीर करता तें धरूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुमयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सव्यांनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवड चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. इसैया प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, कित्याक जशें पावस आनी बर्फ मळबातावन पडटात आनी ओंप्यांक बी दिवंक आनी जेवतल्यांक जेवण दिवंक भुंय भिजयतात, ती सुफोळ करतात, तांतू किर्लोंक लायतात आनी हें केल्ले शिवाय पाटी वसनात, तशें म्हज्या तोंडांतलें भायर सरता तें उतर निर्फळ जावन म्हजेशी पाटी येना. बागार म्हजी कुशी पाळटा आनी जें कितें करूंक हांवें ताका धाडल्लें तें सगळें करता. देवाचें उतर हें. देवाचे वडपकार. सुवातेर पोटले आनी फळ दिवंक लागले. थोडे बी बऱ्या सुवातेर पडले आनी फळ दिवंक लागले. प्रितुमेची तूं भेट करताय तिचेर पावस वताय सुभमपणान तिका सुफळ करताय. देवा तुझ्या वळनयांनी उदकाचो आभावना भुंय भिजोवन दानी काडूंक तांकां तूं फर्मायताय. थोडे बी बऱ्या सुवातेर पडले आनी फळ दिवंक लागले. वय कुसलेली भुमी पावसाच्या शिवरान तूं भिजयताय. तांतल्यो वळयो उदकान मोग करताय. दण सपाट करताय ती भिजयताय आनी तांतल्या फळांचेर
पावलून रोमाकारांक बरयल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, ह्या काळार आमी सोंसतांव ते कश्ट मुखल्या काळार आमचे ते उगडापी जावची आसा ते महिमेक सरी केल्यार ते कांयच न्ही म्हूण म्हाका दिसता. आपल्या भुरग्यांचे महिमा देव केदाळा उगडापी करीत म्हूण सगळी रचना व्हड अत्रेगान राखून आसा. सगळे सृश्टीन आपलो शेवट जोडलो ना जाल्यार ते तिचे स्वंत कुशे वरवीं न्ही, पगार तिका तशें खाल केल्ले देवाचे कुशे वरवीं ते जालां. तरी सृश्टीक एक बरवसो आसा. आपूण नासाच्या गुलामपणांतली सुटून देवाच्या भुरग्यांचे महिमेवन स्वतंत्राची वांटेलीन जातली म्हूण तिचो बरवसो. कित्याक प्रसुती फुडें येतात त्या येण्या बरी सगळी सृश्ट आपले हर एक रचने सोवे आजून पर्यान कश्टा दुखांचे हुस्कान सुस्कान सोड आसा म्हूण आमी जाणाव. सगळी सृश्टी मात्र न्ही, पवित्रात्मसो प्रथम फळ म्हूण घेतली आमी आमचे सगळे कुडेक गुलामपणांतली सुटका मेळोवन देवाचे भुरग्यांचे दत्तपण आमकां केदाळा लाभत म्हूण अत्रेगून आसता अंतस्करणी सुस्कारता. देवाचे उतर हे. देवाचे उपकार. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. बी म्हळ्यार देवाचे उतर आनी क्रिस्तो वोपी जाका तें बी मेळटा तो सस्ताक जियेता. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सामातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्याच दिसा जेजू त्या घरांतलो भायर सरून सरोवराचे वेळेर वचून बसलो. आपणा भोंवतणी एकठांय जाल्ले लोकांचे जमे पळोवन तो एक दोणीर चडलो. लोक सकड वेळेर उबो रावलो. तवळ जेजू ओपारिणी सबार संगती तांच्या लागीं उलयलो. ताणें म्हळें, एक ओंपी ओंपूंक भायर सरून गेलो. तो ओमतना थोडें बी मेरेर पडलें आनी आकाशाच्या सुकण्यांनी येवन तें केलें. हेर थोडें चड मातीनांतले खडपी सुवातेर पडलें. हांगा माती वयले बारच आसले वरवीं बेगीनच किरललें, पूण सूर्य उदेवन येतेच तें करपलें आनी ताका पाळां फुटोवंक ना देखून तें सुकोवन गेलें. हेर थोडें खांट्या झाडां मदें पडलें आनी खांट्या झाडां वाडटाना ताका तांणी चिरडून मारलें. आनी हेर थोडें बरें सुवातेर पडलें आनी थंय वाडोवन फळ दिवंक लागलें. थोडें 100 वांटे, थोडें 60 आनी थोडें 30. तुमकां कान आसात जाल्यार आयका. देवाचें उतर हें. वखणी तुका क्रिस्ता. मोग्याच्या भाऊ भयणीनो, देवाच्या उतरा विशांत सबार पोटी आमी आयकलां आनी देवाचें उतर सद्दां आमी आयकता. भोवशा आमच्या घरांनी तेरसाच्या वेळार तेरसाच्या आखरेक वांजेलांतलें एक वाचप काडन तें वाचचें आमची एक संवय. सडताव घरांनी, थोड्या घरांनी आमरी ना, तेरसी ना, वाचापी ना, ते दुसरें तांचे विशांत आमी उलयना. पूण सडताव जाणां आमी आमरी तेर्स म्हणून जातच देवाचें उतर आमी वाचताव. आनी एक ल्हानसो बूक आसा, तांतलें रिफ्लेक्शन्स ह्या नियाळ तांतलो आमी वाचताव. ते दाळ आमकां कितें जाता, आयचें वाचप कितें म्हणलें त्या विशयांत इल्लोसो अर्थ जाता. ना तर जालें आमकां सबार पोटी देवाचें अर्थ, देवाचो शब्द अर्थ काण घेवंक कश्ट जाता. कित्याक आमकां तितलें सलिसायेचें न्हय, कित्याक आमकां संवय ना. आमकां पवित्र पुस्तक सगळो आयिल्लोच 2000 इस्वेंत आनी त्या वेळार ताच्या उपरांत मात्र आमकां पोरणो सल्लो आनी नवो सल्लो हे सगळे बूक कोंकणींत वाचूंक मेळिल्ले. तेदो मुसर आमकां
थोडे मात्र नवो सोल्लो आसुल्लो आनी थोड्यांचो पोरण्या सोल्ल्याच्यो थोड्यो काणयो मात्र आमकां वाचूंक मेळटाल्यो. पूण आतां आमकां निजाकी आमी बाकी कित्याक म्हळ्यार देवाचें उतर सगळें आसलो बायबल आमकां कोंकणींत तर्जुमो जाला आनी आमकां वाचूंक तो मेळटा. आज देवाच्या उतराच्या त्या बोळा विशांत सक्ते विशांत आमी आयकलें पयल्या वाचपांत प्रत्येक जावन. आनी कितें आमकां तें सांगता, जशें मळबारतावन दो आनी पावस सकला देंवता, दर्न भिजयता आनी वमतेल्यांक भी दिता आनी खातेल्यांक खाण दिता, तशें म्हज्या तोंडांतलें भायर सरता तें हर एक उतर ताचो फळ काडिनासतना पाटी येयशें ना. अर्थ काणगे आं, जशें पावस आनी दो वयर तावन पडटा, दर्न भिजयता आनी वमतेल्याक बी आनी खातेल्याक खाण मेळशें करता, तशें म्हज्या तोंडांतलें देंवता, म्हज्या तोंडांतलें भायर सरता तें हर एक उतर ताचो फळ काडिनासतना तें पाटी येयशें ना. देवाचें उतर तितलें फळादीक तितलें बोळादीक जावन आसा. थोड्या तेंपा आदीं हांव खंय गरबेटेक गेल्ल्या वेळार हांगा गरबेटेक हांव वचूंक उत्तना गरबेटेक गेल्ल्या वेळार एकडे आंब्याची ल्हानशी सोंसी आसली आनी ताचेर भरून आंबे आसले आनी पळयता ताच्या एका पांट्याक भायर दिसचे बरी एक पोरणी वान आनी एक कुंटो ते बांदला. मागीर हांवें भितर वचत विचारलें, त्या आंब्यार मस्तू आंब्याच्या रुखार मस्तू आंबे जाल्यात आनी ताच्या सांगाता थंयसर एक पोरणी वान पिंजली वान आनी एक पोरनो कुंटो येवंक कळटा, कित्याक गी म्हण विचारलें. ती आंबे मस्त जाल्यात फादर, बरे जाल्यात, पूण लोक सांगतात आनी तांणी सांगल्यार रूख वयले आंबे जडटात आनी तांची जीब लागता या तांची दिश्ट लागता म्हणाली त्या घरची स्त्री. मनशाच्या उतराक इतलें भियोचो मनीस तर देवाच्या उतराक कितलें भियो जाय. मनशाच्या उतराक तितलो फळ आसा गी तितलें बोळ आसा गी म्हाका गोत्तू ना. पूण खंडीत जावन आमकां भें आसा, मनशान कोणें कितें सांगल्यार त्या रुखार फळ जायत गी ना गी, जाल्लें फळी जडोवंक पुरो म्हणलें एक तांच्या मोतींत येवंक पुरो. ते मनशाच्या जिबेन न्हय, खंडीत जावन न्हय. ताका कितें पिडा आयल्या आंब्याक आनी तशें ते जडोवन पडल्यात जावं पुरो. ह्या आंब्याच्या रुखार फळ हर एका वर्सा येजे म्हणना, सडता वचोन हर एक फळ वस्तू 2 वर्सांक येवपटी चड मेळटा आनी 2 वर्सांक येवपटी उणी मेळटा त्या रुखार. तशेंय जावन आसा. देखून मनशाच्या जिबे विशांत, मनशाच्या उतरा विशांत आमी तितलें एक खंत करता जाल्यार भियेता जाल्यार देवाच्या उतरा विशांत आमकां कांय बेना. वय गिनिगी पळया, देव कितें सांगत म्हाका आनी देवान सांगल्यार ताणें सांगलें बरी जातलें, ताचो फळ देवाक मेळनासतना वचोचो ना म्हणलें आमच्या मोतींत केदींच वचोंक ना. बगार एका मनशान जर तर उलयलो जाल्यार म्हज्या आंब्याच्या रुखा विशांत या म्हज्या दुसऱ्या खंयच्याय एका हाचे विशांत उलयलो जाल्यार ताचे दोळे ताका लागतले या ताची जीब ताका लागतली म्हणलें बें आमकां हर एकल्याक आसा. आज देवाच्या उतरा विशांत थोड्यो संगती आमी पळोवचें या वाचचें या नियाळचें एक प्रयत्न आमी करया. देवाचें उतर कितें जावन आसा तें आमी आयच्या दिसा पळोवया. देवाचें उतर जिवे आनी क्रियात्मक जावन आसा. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत आमी वाचता 4थ्या अध्यायांत देवाचें उतर जिवे आनी क्रियात्मक तें खरें, पाजिल्ले 2 दारीचे तालवारी बरी चड खात्रूंक शकता तसलें. प्राण आनी आत्म
संद आनी संदांचो सार सयत मेकळें करता पर्यंत विदूंक ताका सकत आसा. मनशाच्या काळजांतले अत्रेक आनी चिंतनां तें पारखीता. कितलें बळादीक पळया देवाचें उतार. जिवे आनी क्रियात्मक पाजल्ले दोन दरींचे तालवारी प्रास चड खात्रूंक शकतात तसले प्राण आनी आत्म संद आनी हाडांचो सार सयत मेकळें करतात तसलें आनी सक्कड विदूंक सकता तसलें जावन आसा. आनी सकता आनी मनशाच्या काळजांतले अत्रेक आनी चिंतनां पारखीयत तसलें जावन आसा देवाचें उतार. आनी त्या देवाच्या उतरा विशयांत आमकां कांय बेना. तें देवाचें उतर ह्या कानान आयकून ह्या कानान आमी सोडता. या आमी वाचता जाल्यार मोतींत आमी दवरून काणयना आनी त्या खातीर आमी फळ दिना. जेजून आज सांगली वपार आनी वोंपूंक गेलो आनी थोडे बी मार्गा देगेर पडले आनी तें सुकण्यांनी येवन तें केलें. आनी थोडे ते खडपी सुवातेर पडले थंयसर ताका माती मेळोवंक ना आनी बेगीनच किरलले आनी करपोवन गेले. आनी थोडे खांट्या झाडां मदें पडले आनी थंयसर खांट्यांनी ताका चिरडून मारले. आनी थोडे बऱ्या धरणेर पडले ताणें फळ दिलो. थोड्यांनी 30 वांट्यांनी, थोड्यांनी 60 वांट्यांनी, थोड्यांनी 100 वांट्यांनी. ती जेजूची उतरां आयच्या दिसा आमकां. तर तें देवाचें उतर तितलें फळादीक जावन आसल्यार तें वाचूंक आमकां कित्याक आसक्त ना. तें देवाचें उतर आयकूंक आमकां कित्याक तितली आसक्त कितली इंट्रस्ट म्हणटा आमी ना. शर्मांव 10 मिनटांच्या चड जालो जाल्यार पाद्र्या कालें उलयलो एक कितलें लांबायक उलवून तूं गेलो म्हण. आमचे मीस एका वरान जाय आमचो शर्मांव 10 मिनटांनी सांपय जाय. हांव बिदर आसतना एक 2 फिरगजांनी आसलो आनी त्या फिरगजांनी भुरगीं आसलीं. तांकां बायबल इगर्जे काडचे खाड्डायचे. जर तर तांचे कडेन बायबल ना जाल्यार इगर्जेन ती हांवें हाडून सुमार एक 50 बायबल दवरले सगळे बायबल कन्नडांत. आनी ती पयलीं आयिल्लीं भुरगीं बायबल काणयेन बसतालीं आनी हांवें वांजेलचो अर्थ सांगता आसतना या शर्मांव सांगता आसतना तांकां बायबलांतलीं कोटेशन्स हांव दितालो. आज पळय तुमकां हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप हांवें वाचून सांगलें तशें. पूण ते दाळा भुरगीं उक्तें करतालीं बायबल उक्तें करून फायंड आवट करतालीं तिन्स आनी तें वाचप हांवें परत हेवटेन तांचे कडेन वाचून सांगलें जाल्यार वाचतालीं. आनी त्या 2 फिरगजांचीं भुरगीं इतलीं हुशार आसलीं की सगळ्या देसेजींत त्याच 2 फिरगजांनी फर्स्ट सेकंड येजय हर एक पोटी बायबल क्विज केल्ले तेदा. कित्याक तांकां तें एक पंचांग मेळिल्लें तांच्या देवाच्या शब्दाक. आनी म्हाका तें सांगूंक सुलभ जातालें कित्याक थंयसर शर्मांव सादारण एक अर्दें वर चलता. आनी तांकां कांय ताचे थंय निरास बगनातली या बेजाराय बगनातली. तांकां इंट्रस्ट मागिरी आनी आतां जाल्यार बिदर गेल्ले तेजो म्हाका थोडे जाण तांतले एक 2 जाण इंजिनियर जाल्यात, एक 2 डाक्टरां जाल्यात, एक 2 थंयसर वकिलां जाल्यात, मागीर नर्सां जाल्लीं सुमार आसात. तांणी अप्रूव केल्ले तेजो मेळ्ळीं जाल्यार म्हणचेलें फादर बायबल ओंದು ನಮಗೆ ಮರೆತೆ ಹೋಗಿದೆ ಈಗ ಯಾರು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ फादर. तें तांचे भोगणां तांच्या काळजाची. आनी ती जर तर हांगा आयल्या उपरांत हांव चिंतिना बायबलांतले हांवें कोटेशन्स 1 या 2 दिल्यान चड्ड म्हळ्यार 1 या 2 दिल्यान नातल्यार हांव दिवंक वचना. कित्याक म्हळ्यार 10 मिनटांनी आमचो शर्मांव मुगजा जाय. आनी शर्मांव मुगदो जाल्यार हांवें बायबल कोट करचें उणें करी जाय. आनी उरले संगती आमकां सांगूंक तातूंत मस्त आसात देवाच्या उतरा विशयांत ताचें विवरण दिवंक. आनी तें विवरण दिवन जातना 10 मिनटांय जालीं, 12 मिनटांय जालीं, थोडे फावटी 15 मिनटां जाल्लीं आसा. जर तर म्हाका वेळ दिलो जाल्यार तुमकां सगळ्यांक बायबलांत परिणत करचें काम हांव करीन म्हणलो बरोसो म्हजेरच म्हाका आसा. कित्याक जर तर त्या भुरग्यांक तशें त्या परिगतेक हाडलें जाल्यार
तुमकांय खंडीत जावन साथ आसा, पूण आमकां देवाचें उतर आयकूंक जाय गी नाका गे, या ते वेळ जाता गे, या उतरोण वेता गे वेळ, ताचे विशयांत म्हाका इल्लेशी खंत. आनी तशेंच तिमोथीक बरयल्ल्या पत्रांत आज सांव पावल आमकां हे परी सांगता, तुज्या तिमोथीक सांगता, तुज्या भुरगेपणांतावन पवित्र पुस्तकाची जाणवाय तुवें जोडल्याय. जेजू क्रिस्ता थंय दवरल्या भावार्था मरीपात तुका तारण दिवंक तूं सकता तसलें जाणवायेचें भांडार तें हें जावन आसा. जाणवायेचें भांडार खाली पुस्तक काणयेचो पुस्तक न्ही, भांडार जावन आसा एक देवाच्या जाणवायेचें भांडार. आनी देवाच्या प्रेरणाकार बरयल्लें, देवाच्या प्रेरणाकाल, मनशाच्या प्रेरणाकाल मनशान चिंतून काणयो बरयल्ल्यो न्हय, देवाच्या प्रेरणाकार बरयल्लें सगळें पवित्र पुस्तक शिकोवण दिवंक आनी तशेंच चूक केल्ल्यांक भेश्टावंक वा चुकी तिदवंक आनी बरे जिणेची तरबेती दिवंक उपकारता. हे परी देवाचो भक्त पुर्तो प्रवीण जावन सर्व कार्यांक बरो तसो तो जाता. कित्या खातीर तें उपकारता आमकां सांगलां, देवाच्या प्रेरणाकार बरयलें हें पुस्तक शिकोवन दिवंक, एकामेकाक शिकोवंक आनी चूक केल्ल्यांक भेश्टावंक. देवाचें उतर अशें सांगता म्हण तुमकां सांगूंक आनी सांगलें जाल्यार तें बेश्टावणें खाली बेश्टावणें न्ही, देवाच्या उतराचें बेश्टावणें तें जावन आसा. आनी चुकी तिदवंक आनी बरी जिणेची तरबेती दिवंक तें उपकारता. तर आमकां बायबलाची समजणी बहुत चुनी 1% म्हळ्यार ही हांवें उणेंच कोण ना म्हण बगता. आमच्या अन्य क्रिस्तवांक मेथडिस्ट जावं पुरो, मिशनाची म्हणटा आमी तांची जावं पुरो, CSI जावं पुरो, तांकां बायबलाचे विशयांत मस्त जाणवाय आसा, मस्त तींग शिकल्यांत. पूण आमकां बायबल शिकोवंक नाका, बायबल शिकोवंक आमकां नाका, दोतोन आयकोवंक आमकां नाका, दोतोन एक भुरग्यांक धाडूंक आमकां नाका, दोतोनेन आमकां इंट्रस्टूय ना. आनी तशें आसतना आमी खंयतान देवाचें उतर शिकचें, देवाचें उतर शिकचें. आयताराचो एक दीस भुरगीं न्ही 2 दी म्हणचें आमी, तांकां दोतोन एक धाडूंक या आतां खड्डायची केल्ले वरी दोतोन एक आसा. पूण आतां ही PUCक तांकां आयतारा दीस दोतोन एक येवंक कश्ट, त्या खातीर तांकां शनवारा सांजेर दोतोन दवरल्या जाल्यारय ताचे तांकां चुकयतलीं साबार आसात. कित्याक म्हळ्यार तांकां इंट्रस्ट ना. ताचे बदलेक जर तर फिल्म दाखयलें जाल्यार तें इंट्रस्ट आसता आसलें, या दुसऱ्यो कोणी खंयच्योय काणयो सांगूं जाल्यार इंट्रस्ट आसता आसलें. आनी तशेंच तिमोथीक बरयल्ल्या पत्रांत सांव पावलो आनी एक संगत सांगता, देवाचो शब्द गाजय, सुकाळी आनी अकळी ह्या कामांत मग्न जा, सर सोंसणिकायेन तांकां बेश्टावन तिदवून आनी उत्तेजन दिवन तांकां शिकय. जें तिमोथीक बरयल्लें पत्र म्हाकाय तो सांगता, आज तुवें देवाचो शब्द गाजय, सुकाळी आनी आकाळी हर एका टायमार ह्या कामांत मग्न जाय तुवें आनी सर सोंसणिकायेन तांकां बेश्टावन तिदवून आनी उत्तेजन दिवन तांकां शिकय जाय. आनी पाद्राबान मस्त वटेन सांगचें, भुरग्यांक दोतोन खड्डायची, सकड भुरग्यांक वंदनेतान धरून PUC म्हणसरच्या भुरग्यांक खड्डायची. पूण थोडे फावटी ल्हाना भुरग्यांक जर तर दोतोन एक येना जाल्यार आवय बापायचें तें तांची चूक, कित्याक म्हळ्यार भुरग्यांक ती धरनात देखून. मागीर जर तर 10वीची PUCची येना जाल्यार त्या भुरग्यांचीच चूक, कित्याक म्हळ्यार तांकां हांकार चडला. आयच्या दिसा हांकार म्हणटा हांव, हांकार चडला. आवय बापायक आयकनात, पाद्राबान सांगलें पाद्राबाच्या लेखाक आसूं दी म्हणटात. देखून आज आमकां देवाच्या उतराचो फळ काडूंक जायना, कित्याक म्हळ्यार तितल्याच एकाच कारणा खातीर, कित्याक म्हळ्यार तें देवाचें उतर आमी आयकूंक तयार ना, तें आमच्या मोतींत जिरोवंक तयार ना. जर तर आमी देवाचें उतर सोमा आयकलें जाल्यार, देवाचें उतर आमी सोमा समजून घेतलें जाल्यार, देवाच्या उतराक आमच्या जिणेंत आसरो दिलो जाल्यार ते दाडा आमी खंडीत फळ काडटले. हांव 30 वांट्यांनी, 60 वांट्यांनी, 100 वांट्यांनी
आनी तशें आमी देवाची भुरगीं म्हणलें दाखोवन दितलें हांव देखून देवाचें उतर ना करन चलनाकात देवाचें उतर आयका खंय मेळटा जाल्यारय आयका आनी ताचे हांव फळ जोडूंक शिका आनी समजून खाण घेया भुरग्यांक तुमच्या दोतोनेक झाडचें तुमी विसर नाकात आनी भुरग्यांक दोतोनेक झाडां तुमची भुरगीं 10वेंत आसूं दी 9वेंत आसूं दी PUCंत आसूं दी त्या भुरग्यांक दोतोनेक झाडचें काम जावन आसा आवय बापायचें जर तर ती दोतोनेक धाडना जाल्यार ती खंडी जावन देवा मुखार सुखीदार जातली तांच्या भुरग्यांकय सुखीदार करतली ती सुखीदार जातली देखून दया करन आमी देवाच्या उतराक फळ काडचें तें जिवीत आमचें खाण घेवचें प्रयत्न आमी करया उबे रावया आमच्या भवार्थाची उसारणी करया एकाच देवाक सतमंता सर्वदार बाप तो सर्गांनी पृथ्वीचो दिसतानी नागरिकता सर्व सुंदर असणार आनी एका समयाक जेजू क्रिस्ताक सतमंता देवाचो एकलोच पूत तो सर काळापुरी बापातान जल्मला देवातान देव उजवाडातान उजवाड खऱ्या देवातान उपजलो खरो देव तो देवातान जल्मला ताका रचूंक ना बापाच्या सैमाचो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात आमा मनशा बसत आनी आमचे सोडणे बसत सर्गांतल्यान तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां मरेचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे बसत पोंस पिलाताकाल ताका खुर्सार मारलो ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सर्गार चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला जिव्यांचे मेल्यांची मुनसिबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो ताचे राजवडकेक शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्याक सतमंता ईश्वर आनी जीवदातार तो बापानी पुताता निपजला बापानी पुता बराबर ताकाय समसरको नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवद्या वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदुतार स्थापलेले देवसभेक सतमंता पातकांच्या बक्षाण्या खातीर एक पवित्र स्नान सामून मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन मोगाच्या भाव भयणीनो देवाचें उतर आयकूंक देवाचें उतर गाजोवंक देवाचें उतर जिरोवंक आमकां आपोवणें लाभलां तर ताका जाय पुरती कृपाय आमकां देव दिवन दी म्हूण मागया सर्गींच्या बापा आख्खे पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी आनी सांद्यांनी देवाचे राज बांदून हाडच्याक तुज्या कृपेन भरलेली आनी तुज्या उतरान प्रेरीत जाल्लेली जिवीत जियोंक तांकां दिसपडते प्रेरीत कर म्हूण मागता बापा आमचे मागणें आयक बाबा आमचे मागणें आयक आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आनी समाजान सरकारी सेवा दिताल्यांनी अनैतीक आनी राग द्वेशाक अवकाश दिनासतना शांती समाधानान भरलेली समाज बांदूंक हर प्रयत्न कर अशें तांकां तुज्या जाणवयान बर म्हूण मागता बाबा आमचे मागणें आयक पावसा मुखांत्र दराळ उदक दिवन शेतांनी बरें बेळें आमकां मेळाशें कर शेतांनी दिसपडतो वावरतल्या शेतकारांक आनी हेर वावराड्यांक सर विघ्नांतलें राख आनी तांच्या वावराक बरें बेळें मेळाशें कर म्हूण मागता बाबा आमचे मागणें आयक आमच्या बावर्ती समुदायांतलीं भुरगीं आनी युवा जाणां जाणवायांत तशेंच बऱ्या शेगुणांनी आनी क्रिस्त मौल्यांनी वाडूंक तांकां तुज्या उतरांतल्यान प्रेरण मेळाशें कर म्हूण मागता बाबा आमचे मागणें आयक ह्या मिसाच्या बलिदानान भाग घेतल्यान आमकां ह्या येवकरिस्ताचे कृपेन बर आनी तुज्या उतराचे बळान बरे क्रिस्ताची जिणी जियोंक हेरांक मेलफांक दिवंक आमकां फावो कर म्हूण मागता बापा आमचे मागणें आयक मोगाळ आमच्या सर्गींच्या बापा आमी मागिल्ली आमची थोडी मागणी तुज्या मुखार दवरल्यांत ती आमकां जर तर तुजी कशी आसा जाल्यार आमकां फावो कर हे मागणी आमी करता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन तुवें दिल्ल्या देण्यानी सोम्या हसिता विस्तारंगळ उतरांनी तुका वंदिता संतोष भरीत काळजान ही काणी काणेता
स्फुरित गीतांनी ओपून दिलीत घे सोमिया मोगान तुमी आमी दिवची काणी तुगे आशीर्वाद गंधये तुगे तिचे सवे आमकां तुगे घे सोमिया मोगान तुगे आमी दिवची काणी तुगे आशीर्वाद गंधये तुगे तिचे सवे आमकां तुगे मोगाळ भाऊ बहिणीनो हे आमचें बलिदान सर्पदुतरा देवपाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मारागरी महिमेक आमचे नेक्या पुरीसभेच्या दबा सुस्पर म्हणून घे. सरस्वरा तुका उलो मारतेले तुझे पवित्र सभेच्या देण्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमची पवित्राय वाडोवंक ती बदलून आमच्या आत्म्याचें पोशण करून दी हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परात सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पवित्रांनी सासनाच्या देवा सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो खायदो नितीसांनी आमच्या फायद्याचो पातकी मनशाची दया करून ताणें हांव क्वारमरेतान जल्म घेतलो खुर्साचें मरण सोसून सासनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासनाचें जिवीत आमकां दिलें देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदळबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवा ओ सर्गी तुका जय ओ सर्गी तुका जय ओ सर्गी तुका जय ओ सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय ओ सर्गी तुका जय ओ सर्गी तुका जय ओ सर्गी तुका जय ओ सर्गी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्रकार म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगाट आपले कुशेन कश्ट म्हणून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेया आनी खाया ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाताच ताणें खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेया आनी हांतलें पियेया ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणे कराराचें हेरगात पातकांचें मोगसाणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासा करा.
भावार्थाचो गोड परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो सोंड आनी सडबणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमां सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरस्वराक ह्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी लियो आमच्या भगवंत बापा, पीटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या जाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो सुदारण मेल्यांत त्या आमच्या भावां भयणींची काकूद कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीक मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरे देवाचे माये संगती, भगवंत जुजे तिचो पोती, भगवंत धर्मदुतां, भगवंत जूत तद्देव आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना. आमेन. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सरस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोकासाय आमकां दी. सर्गींचे बागाने आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशान त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकातांतली वाटय. कित्याक जोडची पदवी आनी महिमा तुजी सुसंच्या ससना. समेयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भवर्तेचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी कोटान सांबाळ. तूं जियेतान राजवड चलयताय सस्नाच्या सस्नाक. समेची शांती सदां काल तुमचे सोव्या आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूद कर. देवाची शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूद कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपिल्ल्यान ती आमी सर सुभागी. समेयान तुमी वयतर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरांनच म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू मोगा
जेजू दया मुझे तैयों का शिता स्वागत का काळजान मुझा आत्म्याक मुझा दी घटा तुका स्मका ओपून दिता आत्मिकान जाता सासनी जीवी माका लबो कुर्सा जीवर पिलो आत्मान सोसू जीव सरपो तुकास भेटून दिलो तुझे कुशे त्याग केलो बापा कुशे काल झालो तुझे कुशे त्याग केलो बापा कुशे काल झालो जेजू मोगा जेजू दया मुझे तैयार काशिता स्वागत का काळजान मुझा आत्म्याक मुझा दी घटा तुका स्मका भोपून दिता आत्मिकान जाता प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणात आम्ही वांटो घेतला हे पवित्र रितीन परतून परतून वांटो घेवन तुझें जिवीत आमचे भितर अदीक अदीक वाडो हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. भुरग्यांच्या वर्सा भुरग्यां खातीर मागणी आमी म्हणया. सर्गींच्या मोगाळ बापा आमची भुरगीं बाळां देवाच्या राजाची फळां वो देही घेवन भुरग्यांचे वरास आचरण करूंक आमकां फोव केल्ल्या खातीर आमी तुका दिन वाजता. तुज्या मोगा स्वानी कुरपेचो शिवो सर भुरग्यांचेर वत भुरग्यांनी जेजू बरी तुका मानवाली जावं आपल्या आवय बापाय विधेय जावं मान दिवं आनी तांकां दुखयनाशें चलोवंक करपा लाभय प्रायतेगीत वाडटाना शेगुणांनी फोलोवंक पवित्र आत्मेच्या देण्यानी आनी फळांनी तांकां बर आत्मीक संगतेनी तांकां सोडसोडीत कर शिकपान बुदवण कर बरो फुडार तांकां लाभय कसल्याच वायटाक सांपडनाशें तांकां सांबाळून दर सरको बेस वेंचून काडूंक आनी धैर्यान मुखार सरूंक तांकां कृपा दी. बापा हर एक आवय बापायन आपल्या भुरग्यांक मोगान स्विकार करूंक आनी तांचेर आपली जबाबदारी शाणेपणी समजोन पवित्र सभेच्या शिकवण्या प्रमाणे ल्हान व्हड करूंक तांकां जाणवाय दी. बाबा भुरग्यांक सदांच राख आनी सांबाळ तांच्या मुखल्यान तूं राव आनी तांकां वाड दाखय तांच्या फाटल्यान तूं राव आनी तांची जतन घे तांचे सवे तूं राव आनी तांकां सांगत दी तांचे वयर तूं राव आनी तांकां आशिर्वाद दे. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. पातळ सांजता देवा आमचे पासत विनती कर पातळ सांजता देवा आमचे पासत विनती कर पातळ सांजता देवा आमचे पासत विनती सांजुता देवाक विशेष मागणे ह्या संवसारीन जेजूचो सैरो आनी धर्मदूत जावन आसल्या बगेवन जुता देवा ह्या आमच्या मागण्याक तूं आमचे सवय मेळ जेजू सोडोनराचो मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय ताच्या सोडणीची स्वार्था तुवें पयस असल्या लोकांक गाजयली क्रिस्ताच्या आनी मनशा कुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्तसकच्या मरणाद्वारी सर्ग आपणायलोय आनी ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलो इश्टागतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय बारीक कश्ट अडचण आनी संपूर्ण निराशेच्या परिस्थितींत आसल्याचो तूं केरीत शरती जावन आसाय तुजे मजतीचेर भरोवसून ही म्हजी गरज हाड हांव तुज्या पुण्यक्षेत्राक पातयेन आयलां
आमचे सर गरजो इरादे सांज उदाक आमी भेटोवन दिवया. प्रत्येक जावन पावशिल्ले दीस पावस ना आनी आमच्या धरणींत जर जावंक ना या ती गरजेचें जावन आसा. पावस आमकां ह्या दिसांनी देखून देवा कडेन प्रत्येक तरान हें एक बेसांवत आनी आमचेर घालचे खातीर मागया. तशेंच आमच्या फिरगजांतल्या सर पिडेस्तांक ताणें बरें करूंक तांकां आपणूंक आमी ताचे कडेन मागया. म्हजे मोतीर काळोख हाडन, म्हजो भावार्थ दंडाळांक पेसाडच्या, म्हज्या आत्म्याच्या वैरींक तूं तुज्या अपस्तलीक पदवेन पयस तोंडाय. हे वर्त्या संता म्हज्या काळजाचे गुंडायतावन हांव तुका उलो मारतां. आशा संडल्यांक भरवसो दिवचें केरीत देणे तुका देवान दिलां. म्हज्या जिणेचे कांटे कुंटे म्हज्या काळजाची कोडसाण हांव तुका भेटयतां. तुज्या मोवाळ मैपासी नांवात की तूं म्हाका मोगान आदारसून सुदारसून व्हर. हांवें व्हडा पातीन तुजे कडेले मागलो उपकार म्हाका जोडून दी. आनी अशें आमच्या सुम्या जेजूचे महिमेंत नांव तुजे मजतीन अदीक अदीक परगटलेलें जावं. आमीन. सोम्याचे नांवी आमचो आदार. सरस्पर तुमचे सवय आसो. प्रार्थुया. दयाळ सोम्या बोर तांच्या बुजोनदारांत तुजी मीत मेहनतले दयाळाय आमी मागता. पिडेश्रीन कश्टांच्या तुज्या भुरग्यांक तांचे राखण बडवे सदांच शांत समाधानान सांबाळून दीत. एकामेका सूख समजण आनी मानभेद पयस करून एकामेका काळजांतान बोगसून जिवंक तांकां तूं आदार दी. आपल्या कश्टावरवीं सुदारून तुजे दयेन तांकां आपूण बरीं जाल्या म्हूण बगून दी. तूं दयाळ सुमी सदांच तांचे सांगाता राव. तांची आदली भलायकी तांकां फाटीं मेळो आनी तुवें तुजी पवित्र सवेंत सदांच तुका अर्गां दिवन दीत. जो जियेतान राज करताय सस्नाच्या सस्नाक. सरस्पर देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं. आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फंकोवन तो तुमकां मैपासन आनी खाकूतून वागोवं. दुलोबायन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं. देवाचो एकलोत पूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला आनी आपले बसवणे प्रमाणे संवसार सरपर्यंत आमचे सांगाता आसा. तो आमचे सवय तुमचे सवय रावून तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे मुखल्यान तो रावून तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावूं आनी तुमची राखण करूं. देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या शिसांक उजवाडान भरलें. तो तुमचें तें आसचें सर वायट बसपून उडोवं आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं. आनी सर पदवीदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवें सदांच आसो. वचून येयात. क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. भावा बहिणी सांगाता अर्गां दिता. उपकार जेजू भावोडता. आयला याता मोजेत हांव उल्हासता. वैभव तुजो हांव गाता. तूं म्हजें जिवी तूं जिवंतो. तुजे थंय सोमिया हांव संपून. तूं सोम्या दाखवा हांव तो फाटून. दी तुज्या दायजांत एक वांटून. भावा भयणी सांगाता अर्गां दिता. उपकार जेजू भावोडता. आयला येता मोजेत हांव उल्हासता. वैभव तुजो हांव गाता. मोगाळ पुता सोवे हांव पार मोरी. आशिर्वाद दिवं आमकां. बेगीन सांज उत्ता देवा आमकां बसोवन बेगीन पुरुसाचे कृपेन निरमकां आमचे देवा आमचे दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.